चौगुले ग्रुपांतल्या वेगवेगळ्या खणी वयल्या 350 कामगारांनी मंगळारा सकाळी चौगुले मुख्यालया सामकार काटकसर केल्ल्या आड निदर्शनां काढलीं. युनियन फुडारी पुतीगांवकाराच्या मार्गदर्शना खाला कामगारांनी ही निदर्शनां काडिल्लीं. चवथी निमतान तरी उरिल्लो पगार कंपनीन दिवचो म्हण मागणी कामगारांची आसा. आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. आज आमकां गेल्ल्या म्हयन्याचो पगार दिलो म्हणून आज आमी सगळे कश्टी शिरगांव पाळी हे तिनी युनिटा वयले हांगा येयल्ले कडेन आसा. आमची मागणी फक्त मॅनेजमेंटा कडेन इतलीच आसा की आमी तुमकां इतले वर्सां सिन्सियरली काम करून जोडून दिलां आनी एका सरकाराच्या निर्णया मुळे तुमी जे आमचेर ही बेकारीची कुराड जी हाडल्या ती फाटी घेवची आनी आमकां चवथीचो तसोच हो गव्हर्मेंटाचो डिसिजन जायसर मायनींग रिस्टार्ट जायसर आमकां पेमेंट करचो हीच मागणी. आनी चवथीच्या दिसाक तरी आमकां फोटोज न्हू, कित्याक गोंयाक तरी हो चवथ हो मोठो सण आनी सगळ्यांक आर्थीक फटको बसता चवथी दिसा. तेन्ना एकच मागणी की कंपनीन आमकां बेगिना बेगीन सॅलरी घालची. कंपनीन आमकां भायर दवरलेलो आसा. कंपनीन सांगला तुमी येवं नाका म्हणून आनी आमकां नो वर्क नो पे केल्लो आसा. आमची गणेश चतुर्थी 13 तारखेक आसा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो की सरकार, केंद्र सरकार आनी स्टेट गव्हर्मेंट मायनींग कन्सेशन लिजांची आसा तो कायदो चेंज करपाक सोदतात आनी तो कायदो चेंज सादारणपणे ऑक्टोबर एंड पर्यंत जातले अशें तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां. तेन्ना तुमी निदान ही जी प्रोसेस तुमची आसा ती प्रोसेस नोव्हेंबर पर्यंत तुमी फुडें धकलची. हो आमी रिक्वेस्ट 3 म्हयन्या पयलीं केलो. लेबर कमिशनरा कडेन केल्लो जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान हेंची एप्लिकेशन रिजेक्ट केली रिट्रेंचमेंटाची तिनूय कडली आनी रिट्रेंचमेंट करून करचें न्ही अशें म्हूण सांगलें. तेच्या नंतर जें डिस्कशन जालें त्या वेळार आमी तांकां सांगलें जाल्लें कंपनीक पगार दिवपाक कांयच हें ना, त्रास ना. कारण आमी जें प्रोडक्शन काडलां 7 फेब्रुवारी बंद जातकच 2018 ते 15 मार्च पर्यंत जें प्रोडक्शन काडलां पळय त्या प्रोडक्शनाचे जो सेल जाला तेंचो ऑलरेडी 2-3 शिपमेंट गेल्ल्यो आसा तेंच्यो. त्या शिपमेंटाचो पगार आनी 1 वर्स मॅनेजमेंट दिवंक शकता. फाटलें कितें जोडला तो वेगळो विशय. होच पगार आमी जें कितें ह्या एका म्हयन्यान जें कितें हें करून प्रोडक्शन काडून दिलां पळय तोच पगार तो जर माल विकला पळय तेजे सुद्दां पयशे जर वर्करांक दिले जाल्यार 1 वर्स पगार बसून मेळोंक शकता. इतली तेंचेर आमी तांकां जोडून दिल्ली आसा. हेचो एकमेव मुद्दो म्हणजे शिरगांव मायनींग तेंच्यांनी आमकां कामगारांक रिट्रेंच केल्ले आसा 24 जुलयाकसून. आनी आमी कंपनी कडेन सांगलेलें की रिट्रेंच करूं नाका, थोडे दीस रावात. पूण कंपनी आयकपाक रेडी ना. कारण सांगता की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आमी फुडें वचूं शकना आनी म्हणून सांगता. पूण आमी म्हणटा इतके आमी जोडून दिवन जर तुमी आमकां रिट्रेंच करता, आमचे पाळये कश्ट आसले मायनींग नो वर्क नो पे लायता जाल्यार आमी कामगारांनी करपाचें कितें? कामगार जगतले कशे आनी कामगारांनी फुडें आपलो संवसार कसो चलोवपाचो हो मोठो प्रश्न आसा. त्या खातीर आमी कंपनी कडेन आतां मागणी घेवन येयल्ले आसा की रिट्रेंचमेंट आहा ते फाटीं घेया, नो वर्क नो पे लायिल्ले आसा ती फाटीं घेया, आमचो पगार चालू दवरात. आतांच गांवकारांनी सांगलेलें आसा की ऑक्टोबर एंड जावं फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर कितें तरी सोल्युशन गव्हर्मेंट काडटले. तो मेरेन तरी रावा आनी मागीर कितें तें डिसिजन घेवया.